पिळगांव पंचायतीत आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत खणमालाच्या येरादारीचो विशय बरोच तापलो। पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी बेकायदेशीर आसा असो दावो पिळगांवच्या लोकांनी केला। तशेंच ही येरादारी बंद करची अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केली। तशेंच हेर कांय विशयांचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली। फाटले कितलेशेच म्हयने दिवचलच्या पिळगांव वाठारांतलो खणीचो विशय बरोच गाजता। पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान मिनाची येरादारी सध्या सुरू जाल्ल्यान थळावे बरेच तिडकल्या। आयतारा पिळगांव पंचायतीत जाल्ले ग्रामसभेत मिनाचे येरादारीचो मुद्दो बरोच तापलो। पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी बेकायदेशीर आसा, ताका लागून ही येरादारी बंद करची अशी तिडक लोकांनी उक्तायला। सरपंच मोहिनी जल्मी हांच्या अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरात ही ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक उपसरपंच सुनील वांयगणकर हांचे सयत हेर पंचवांगडी हजर आशिल्ले। ग्रामसभेत गावातल्या हेर विशयांचेरूय चर्चा जाली। जो आता वो ट्रान्सपोर्ट जो चालू केला त्यांच्यानी बेकायदेशीर आणि पोलीस प्रोटेक्शन दवरून त्यांच्यानी ट्रान्सपोर्ट चालू केल्लो आसा। हे आमी आणि जे फोटोज आणि कितें आसा हे आमी पंचायतीच्या नजरेक हाडल्या आणि पंचायतीक रिक्वेस्ट केला की जाता ते पर्यंत हो ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो बेगीच्या बेगीन बंद करा, कित्याक त्या भुरग्यांचे हाल, रस्त्याची जे चिखल आणि कितें हे जालें आहा पळय हें सगळें। सो तेंच्यांनी सांगला की आमी हें एक आतां लेटर तेंच्यांनी मायन्स डिपार्टमेंटाक बरयता म्हणून सांगला आणि तेजेर ते सगळें कितें आसा तें मेन्शन करता। सो तांकां कितें हेल्प जाय जाल्यार आमी दिता म्हणून सांगला, जे फोटोज जाय कितें आहा पळय ते आमी दिता म्हणून सांगलेलें आसा। कोणाचो ट्रान्सपोर्टेशन हो आता ते कंपनी जी खंयची आसा चालू जाल्या, ह्या कंपनीन खंय ट्रान्सपोर्ट चालू जाता म्हणून तांकां सांगलें आणि ते कंपनी आता ट्रान्सपोर्ट चालू केला। सो आमी तांकां सांगला की त्या कंपनीकच तुम्ही लेटर करा की तुमची खंयची कंपनी चालू केल्या पळय ती तेंचे कडसून लेटर घ्या म्हणून सांगला। फक्त एक मायनिंग लागून मातसो विशय तापलेलो आसलो म्हणजे तांकां हांवें समजून सांगला जे म्हाजे कडेन जे म्हाजें कर्तव्य आसा ते आमच्या म्हाका अशें दिसता की गांवाक हांव सपोर्ट करतलें आणि सगळी पंचायत बॉडी म्हाका सपोर्ट करतली आणि जर कितें म्हाका अशें कितें दिसलें की करपाक जाय ती गोष्ट हांव फुडें वचून करतलें अशें म्हाका दिसता। इलिगल मायनिंग म्हणटा ट्रान्सपोर्ट करतले तेजेर तुमचो कितें स्टँड? तेंच्यांनी आमकां कांयच दिवंक ना। मेन म्हटल्यार पंचायतीक तेंच्यांनी विश्वासान घेवंक ना। कोणी कंपनीन येदें व्हडलें काम स्टार्ट केलें, आमकां तेंच्यांनी पंचायतीक एक गोश्ट सांगिनासतना चालू केलें तेंच्यांनी। आणि 4 दिसां पयलीं तेंच्यांनी आमकां एक कॉल केल्लो की तुमी पंचायत बॉडी आसा पळय आमकां कितें उलोवपाक जाय। हांवें तांकां सांगलें की 12 तारखेक म्हजी मिटींग आसा मंथली, ते मिटिंगेक मेंबरांक विश्वासान घेता आणि गांवाच्या लोकांक ते मेंबरांक विश्वासान घेता आणि नंतर आमी तुमकां कितें तें सांगता म्हणून सांगलें। म्हटल्यार आमकां सांगच्या पयलीं तेंच्यांनी मायनिंग स्टार्ट केली, आमकां कांयच पंचायतीक कितेंच कळलें ना हाज्या बद्दल, कांयच सांगूंक ना। आयचे ग्रामसभेन पळय ते ओवर ट्रान्सपोर्टेशन चालू आहा ते बंद करचे अशी मागणी केल्या कोणी तेंच्यांनी केल्या, आतां शेतकऱ्यांनी केल्या, पूण आमी कितें आसा जे कायद्यान आमचे कडेन रूल आसा पळय न्हू ते आमी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक मागीर सगळ्या ऑफिसान तांकां विचारतली आणि आमी तेजेर डिस्कस केला। सध्या आमी फुडें वयतली, फॉलोअप घेतली आमी। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।